नमस्कार. आजच्या या गोलमेज परिषदेन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आणि आमच्या बरोबर आमचे रेग्युलर मित्र आहे हांगा बसलेल्या टेबलार. जोएल बाब, यू ऑलवेज सेड की फाल्याच्यान जॉगिंग स्टार्ट, फाल्याच्यान वॉकिंग स्टार्ट, फाल्याच्यान रनिंग स्टार्ट. सकाळी उठून धांवतलो. आय विल डू दीस, आय विल डू दॅट. After that, nothing happened. I mean, फक्त एकूच दीस 10 मिनटाची एक्सरसाइज आणि मागीर काबार. दॅट्स इट. that's it. किशोर बाब, तुमचो व्यायामाच्या बाबतीन कितें एक्सपिरियन्स आसा पर्सनल? Let's start from Joel's last word. That You want to start from where Joel has ended, म्हणजे that's it. Start now, किशोर. Start now at this moment. Now. आयच्या आयज स्टार्ट कर. Now. अकस्मात म्हणटा ते आम्ही तुमची व्यायाम करपाची इच्छाच दिसना मात सुद्दां. बरें, तुम्ही दुसऱ्यांक पळयता पळय व्यायाम करता, तांकां तुमी कितें म्हणटा? कितें जाल्ला? पांडुरंग बाबाली शरीरयश्टी पळयत जाल्यार कळटा सामकी. म्हणजे रोज व्यायाम करपी कशें दिसतात. आनी एक्सरसाइज करता न्ही तुमी? माझ्या कडेन रिकॉर्डिंग आसा. त्यान सांगनाका. मागीर व्हिवर म्हणटले आमकां दाखय, रिकॉर्डिंग आमकां दाखय, व्हिडिओ आमकां दाखय म्हणटले. मागीर कितें पळय, एक्सरसाइज करना जाल्यार एटलिस्ट खावपा पिवपाचेर तरी नियंत्रण आसपाक जाय न्ही. हाचेर खरो कंट्रोल जायच ना अशें न्ही, जायच कंट्रोल. पण जिबेचेर कंट्रोल ना न्ही रे. सांज जाली काय पावला वडा पाव, भेलपुरी आनी कितें कितें खावपाक धांवतात. हांव तुका म्हणटा पळय, म्हाका पळय, हांव पळय लूज केन्ना टिशर्टां घालता एकदां अशें धोलारो लिपोवपाक. कित्याक लिपोवन दवरला अजून मेरेन? तशें धोल लिपना रे तें. लिपोवन कित्याक दवरला तुमी? पळय, हांव मरे दिगंबर कामतीचो सांगलो आर्डंट फॅन. म्हणजे बुद्धिमत्तेच्या बाबतीन मातशें वाडला रे म्हाजें धोल आसा मातशें सादारण. आता वाडला ते. जोएल, हाऊ डू यू फायंड दिस डायट कंट्रोल आयडिया? म्हणजे आर यू फायंडिंग इट युजफूल? Find no meaning actually. They are just happening because they are a matter of routine now. सो इट इज लायक खायत रावपाचें. इट इज नॉट अ गुड आयडिया. So this किशोर भाई, डायट कंट्रोल हो इम्पॉर्टंट काय ना? हो एक नेमेची येतो पावसाळा म्हणतात तो नेमेची येतो. नेहमीची येतो डायट कंट्रोल वीक अशें. तुमी काय सोडपाना आपली ती. काय हांगा सामकी उदासीन परिस्थिती आहा. पण तुमी कितें करा, तुमी मात व्यायाम करा, डेली एक्सरसाइज करा आनी फीट रावात. कळ्ळें? फीट काडलोच म्हणून जायना, फीट रावपूय गरजेचें. आनी पळया, फीट रावले, तुमी स्वताक फीट दवरले जाल्यार लायफाची मजा आनीक घेवंक शकतले फिटपणी. कळ्ळें? लास्ट मेरेन सुद्दां तुमी धडधाकट उरतले. आतांच सुरू करा, आयजूच सुरू करा. आनी म्हाका रिजल्ट जाय. आय वॉन्ट रिजल्ट्स.